विंचला हाताचेर मुजा तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विंचला हाताचेर मुजा तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला ओ संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका
आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापुटते 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 देवा 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 देवंता बळवंतारा देवा देवंता अमरा कारुण आमची घर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंतारा देवा देवंता
असो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो हे मुझे कायात मुझी आशा म्हणून तारोकात हर एक दिसा मुझे कायात मुझी आशा म्हणून तारोकात हर एक दिसा संपूर्ण विधेयपण आनंदिता सर्गात दृश्य देखता सदा आंचपोट वेवैरताम हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे कायात मुझी आशा म्हणून तारोकात हर एक दिसा हे मुझे कायात मुझी आशा म्हणून तारोकात हर एक दिसा
सो संपताना देव म्हाका आपयताना राव जेजू तूं म्हजें संगी आयक म्हाका राख म्हाका सोड केदींच घाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी हात म्हजो घर तूं धर थंय रावन तूं म्हाका भर अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on.
विवेकता का जोर काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतीदारा दैव भोक्षी आत्म्याक्ताच्या
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि सस्नाच्या देवा आम्ही तुका सरपटून प्रार्थिता तुझ्या साकारणे सुनीता दिसो जसो आत्मा या संसारांतलो तुझे साक्षी येऊन तुझ्या फरमायले तुका उजवाडाचो आणि शांती समाधानाचो सागो पावो कर मोहनाची दारा ते सुरक्षित उतरण वसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाक आणि ताचे संततेक बसयलेल्या भगी प्रकाशांत ती असो तुझ्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायन असाव पगार ओढतो तो पुन्हा जीवनपण असो आणि इनाम देऊन दिसू देताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुन्हा जीवन कर तुझे अपराध आणि पापता बघू असो की तुझे सगळे आम्हाला जीवित आणि सस्नचे रास जोडो ख्रिस्त आमच्या समयावर प्रार्थना अकुलतेच्या बापा सर्व बुजवण्याच्या देवा तू सस्मिक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचं काळोख जीविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साक्षरांचेर तुझी दिष्ट घाल म्हणून आम्ही हलकेपणे प्रार्थना सर्वेस्परात जातो आमचो आसरो आणि बळ आणि या दुखाच्या काळोख आणि विळापातावून तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडात आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतानं आमच्या सुमियान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जीवन जावन नवे जीवित आमकां दिले आम्ही त्याची सरशी दावोशी करे आणि अविनाशी जिविता उपरांत आमकां दोळ्यांतली आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून येतली ते आमच्या भाव बहिणीकडे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुमिया बरबे सरस्ना सोविशेष व्यवस्था असा जायकन थंयसर बकलेट रोड आसा जायकन तिकडे येताना थंयसर आणि थांब कसो नसो Surya
खै जिवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मरणांतान जिवन जाल्ल्या आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. सदो काळ 14 आयतार भाव भयणीनो जेजू सर्गींचे राज प्रगट करूंक बाबे 70 जाणांक नेमता आणि धाडता आणि ते पिडेस्तांक गुण करतात आनीक देवाची सुवार्ता प्रगट करतात. देवाचे राज प्रगट करता आसतना प्रमुख विशय जावन आसा समाधान. समाधान व्हरून वसा, समाधान प्रगट करा. खंयच्याय घरा वेताना समाधान तुमच्या घराक म्हणली उतरां सांगा. बापुरबायचो संदेश भाव भयणीनो आनी आयच्या दिसा सोम्या सांगलींच उतरां आमच्या मती उडासा घेतात. मोर्न सोरा बरी येतले, मोर्न सोरा बरी येतले. देखून तुमी जागृत रावा. सुनीताच्या मरणाची खबर सकाळी आयकतना म्हाका तो शॉक जालो. तर ताच्या पोतीक पुताक आनी कुटुंबाक एक व्हड आघात जावन आसा म्हणलें आमी जाणाव. सुनीतान आमच्या इस्कालांत जायतीं वर्सां सेवा दिली आनी येत हॉलांत फाटल्या 2.5 वर्सांत हांव झाडचें पुसचें कामय केलां. मार्सेली आमच्या तिस्कारांनी काम करता. म्हाकाय मस्त बेजार खंत आमची भयण हुशार आसली एकतपटी अंतरली ह्या संवसाराक ती उतरली. पूण खंय गेल्या ती देवाचें राज ससनाच्या ससना भोगूंक आनी तो संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां दिला आसता. भाव भयणीनो देवाच्या राजाची भुरगीं आमी बरोशान मुखार वचूंक जाय. बरोशाचे पयनारी आमी तिच्या मरणांत निराश जावचें नाका. बगार बरोशान बरया आनी बरोशान ह्या संवसारांत जियोन ह्या संवसाराक गंतली आमची भयण तिच्या बरोशी इनाम सर्गींच्या राजान जोडूंक पावोवन मागता आसतना ह्या मिसर वांटो घेवंक आमच्या फातकांचे आमी दूख धरया. देवाराचे बक्षाने मागया. सांगता म्हणया हांव पाकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धोरणी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेदान संवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची फातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका भीक वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे.
सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आम्ही प्रार्थूया बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय सासणाचें सुख जोडूंक आमकां फावो कर आयच्या दिसा ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुनीता आमच्या भयणीक सासणाच्या संतोषांत वांटेली कर आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप जेरुजलेमा सगळें संतोष भरीत जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पसत उल्हास करा तिचे पसत रुदन करतल्या सुमेस्तनो संतोष भरीत जाया तिचे सोवे संतोष भरीत जाया बुजवण दितली तिचें स्तनां जीवन ददोशी जाया तिच्या भरलेल्या अर्द्यांतलें आनंदान पियेया कित्याक सरस्पर अशें म्हणटा एक न्हय परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी बरोवन ओमतता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक आंडीर बसोवन व्हरतेली आनी उस्क्यार केळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुजलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें तुमच्यो कुडी तना परी पळतल्यो सरस्परसो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया देवाक आनंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया ताजी महिमा गीता गायनानी वर्णिया ताजी कीर्त गाजया देवाक सांगा कितले विचित्राची कर्तुवा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता तुझी वाकणी करता तुझ्या नावाची कीर्त गायता येया आनी देवाची कर्तुवा पळया मनशा मध्ये आमकां तटक करतल्या तसली ताची कामा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करो
क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. सोमियान बाबे 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां जो सांगी लागलो पिकावळी तेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण 17 करा. सुण्या वागटा मदें शेडयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. पिडेस्तां गूण खरा. देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर ये. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव वामांजुरांत आसतना सेमिस्ट्रेच्या नवीकरणाचें काम केलें. सुबीत दोरो उबारलो आनी दोऱ्याक एक अपुरबायेचें द्वार उबारलें. हांगासर प्रवेश द्वार जाता तसा तशें सेमिस्त्रेक एक सुबीत द्वार आनी ताच्या वयर जिवन क्रिस्ताची इमाज उबारली. मुखल्या कुशीन हांवें बरोवन घालें, हांवूंच जिवानपण, हांवूंच जीव. सोम्यान म्हणलीं उतरां, मार्ता लागीं म्हणलीं उतरां, बरोवशाचीं उतरां. भितरल्या कुशीन कितें बरोवचें म्हूण हांव चिंतून आसलो आनी तो म्हाका उडास आयलो. हांव सबार कडेन रेतीर दिवंक वयतालो आनी रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार म्हजी एक संवय आसली. कितें म्हळ्यार त्या फिरगजीच्या सेमिस्त्रेक भेट करचें आनी मेल्ल्या पासून मागचें. ही रिवाज आजुनूय हांव मुंद आसून आसा. कित्याक म्हळ्यार भरती 37 वर्सां आदीं हांव कारकोळांत सहायक आशिल्लो. ते जाणा बिस्प बाजील सोजू. बिस्प बाजील सोजू ह्या जुलय म्हयन्याच्या 6, 7, 8 तारीखेर गवळी बेटेक आयिल्लो आनी गवळी बेटेक आयिल्ल्या वेळार संजेर म्हणा लागलो आमी इल्लें वॉक करया म्हूण सगळो. इल्लें वॉक करया. श्याव आनी बिसाय वॉकिंगाक. तर बिसाय म्हणा लागलो पाद्र्यापानी तोळ तोळ सेमिस्त्रे भेट करीचे आनी मेल्ल्या पासून मागचे म्हूण सगळो. 37 वर्सां आदीं सांगलें उतर आजुनूय म्हाका उडास आसा. हांव प्रॅक्टीस करीत आसां. हांव खंयच्या फिरगजींत सेवा दितां त्या फिरगजीन मात न्ही. हांव रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार सेमिस्त्रेक वेचें हांवें मेल्ल्या खातीर मागचें. एका फिरगजीच्या सेमिस्त्रेंत बरोवन घाल्लीं उतरां म्हज्या मतींत आसतलीं आनी तीं उतरां आज म्हाका फाल्यां तुका, आज म्हाका फाल्यां तुका. हीं उतरां कोण सांगता? जिवंत आलो की मेल्लो? मेल्लो मनीस आसता थोडी मेल्लो मनीस खंय उलयता की म्हूण चिंतू बरो तुमी. पूण भितर तावन भायर येताना संदेश कितें दिता मेल्लो मनीस आमकां? आज म्हाका फाल्यां तुका. आज म्हजें जालें फाल्यां तुजें जातलें. देखून तीं उतरां हांवें बरोवन घालीं. तुमी गेल्यार तीं वाचतल्यात वामांजूच्या सेमिस्त्रेंत. भितर वता आसतना हांवूच पुनर्जीवनपणांनी जीव आनी भितर तावन भायर येताना आज म्हाका फाल्यां तुका. मस्तनांनी म्हाका सांगलें हीं उतरां बारी अर्था बरी फाद अपुरबायेचीं बरीं आसात. बरें जालें बरयल्लीं. आनी हांगाची सेमिस्त्रेचें द्वार आदल्या वर्सा उबारता आसतना डॉल्फी उडास आय तुका फाटल्या कुशीन आद तीन उतरां आद गी सेमिस्त्रां फाटी येतले आनी तें पळयचें. तुमी हात तुमच्या विशयांत चिंतात घडना माती जाली हातांक म्हूण सांगून भितरल्यान वेता. तुमी भितर वेता आसतना उगडापणाच्या पुस्तकांतलीं उतरां बरोवन घाल्यांत. समियातय डेमी समियातय मरण पावतेली बागी
तांच्या बऱ्या करण्याचे इनाम देव तांकां दितलो. पुरसो आसना वासा मोरना कितें वाचनांतल्यारी पुरसो तेरणे तेरणे वेतान मुखार दिसतात. उगडापणाच्या पुस्तकांतलीं उतरां कितें आसात? सोम्यातय मरण पावतेलीं बागी तांच्या बऱ्या करण्याची इनाम देव तांकां दितलो. अर्थाभीत उतरां ही. तसो अर्थ कितें? सोम्या सांगता कोण जियेता तो बरी जिणी जियेता आनी बरी जिणी जियेल्ल्याक बरें इनाम मेळटा. शाबास साकरा सोम्यान म्हणलीं उतरां. आनी पेद्रूचें पावलूचें फेस्त आचरण केलें आनी पावलू कितल्या धैर्यान सांगता पळया, म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हज्या मुकुटाक हांव राखून रावलां आनीक म्हजो सोमी म्हाका हें इनाम दितलो, मुकुट दितलो, नितीवानपणाचो मुकुट म्हूण हांव बरें जाणा. वॉट ए वंडरफूल वर्ड्स. खरी बुजवण्याचीं उतरां. भाव भयणीनो, आज म्हाका पल्या तुका, आज सुनीताक पल्या म्हाका आनी तुका. काल आनी आज वॉट्सॅपार आनी प्रत्येकान उदयवाणी पेपराचेर आर्टिकल आयलां. आर्टिकल काळजा गाता विशयांत. कालच म्हाका बाजीला सांगून आसलो आमचो कावन्सिलर, टीव्हीचेर पळोवन आयिल्लें खंय, आनी तातूंत दिला म्हणटलो तो. काल दिलां 150 रुपयो नजो, सिगरेट ओडून नजो आनीक एक्सरसायज करीचे, कालें खावन वचो, कालें खायचे, हृदयघात सडलां, हार्ट अटॅक सडलां, आमी सगळ्यांनी जागृत करीचे म्हूण सांगो. आनी आज हांव पेपरार वाचतना तें आर्टिकल आसा मात न्ही, चिಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ 3 ಹೃದಯಘಾತ. एक 45 वर्सांची, एक 50 वर्सांची, एक 60-75 वर्सांची. भाव भयणीनो, आनी एका वाटेन ते म्हणटात, थोडे म्हणटात कोवीड येवन लसिके काण घेवन हार्ट अटॅक, आनी एका वाटेन ते आमकां सांगतात बेश्टें लसिके काण घेवन न्ही, दुसरीं कारणां ताका म्हूण सांगो. आतां आमी कारणां सोदून काडचो वेळ न्ही भाव भयणीनो, पूण मरनाक एक कारण जायचें न्ही, नीब जायचें न्ही. एकच पिडेन मोराचे भलायकी वोंत आसली मनशां एकूच पिडी मरता, ते हार्ट अटॅक जावन मरतात. वय भलायकी दिसतात पूण ताचे हार्ट समान म्हण जालें, ते भलायकी बरी ना म्हण जालें. आतां म्हाका एन्जिओप्लास्ट जावन पुरो ऑक्टोबराक 20 वर्सां जातात. हांव मेलोत म्हण म्हाका थंय जावन हाडून आयिल्लें. 98% ब्लॉक. पूण 20 वर्सां उपरांत हांव जिवत आसा, मरोवना. पूण उडास येतात म्हाका उतरां ती, आज म्हाका पल्या तुका. भाव भयणीनो, आयच्या वांजेला आमी आयकलें जेजून सुवार्ता परगडून धाडलें, देवाचें राज परगड करूंक धाडलें. आनी पयल्या वाचपांत आमचो देव बुजवणेचो देव हांगासर सांगलां. पयल्या वाचपांत जेरुसलेमाचो उडास काडला. कित्याक? जेरुसलेम प्रमुख शहर जुदेवांक, आनी आमकां क्रिस्तांवांक नवें जेरुसलेम. उगडापण पुस्तकांत जुवांक उगडापें केल्लें बोवापूर बायचें पिंतूर आसा, नवें जेरुसलेम. आनी त्या जेरुसलेमेक वचोंक आसा, आमच्या देवाक आमी भेटोवंक आसा, आनी थंय रडणें आसचें ना, वेळाप आसचें ना, कित्याक आमी आमच्या देवा सांगात आसतलीं. हांव तो दीस केदाळा येता, आमी राखून रावंक आसा. आनी तो दीस आयल्या उपरांत बरी केल्ली सोम्या सांगता बुजवण मात न्ही, इनामी जोडटेलीं म्हणलें बोवापूर बायन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. भुमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोबुटया. कितें आपुरबायचीं उतरां? भुमीच्या निवासी, आमी सगळे भुमीचे निवासी. आमी कोणाची बोबुटयचे? देवाची, आनंदाची, संतोषाची, संभ्रमाची बोबुटयचे. संवसारान मरणा वेळार सरी बोबुटोवंक जायना. मेल्या उपरांत आमी सर्गींच्या जेरुसलेमाक वयता आसतना सर्गार असली बोब आसतली, आनंदाची बोब. आमकां स्वागत करची बोब. भाव भयणीनो, आज तुका पल्या म्हाका कारण कितेंय जावं दी, पूण संदेश स्पश्ट आसा. 49 वर्सां प्रायाची सुनीता एकच फावटी हार्ट अटॅक जावन मेली जाल्यार आज म्हाका पल्या तुका. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारी. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर पदवीदान बाप तो, सर्गांनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार.
आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव नुकसालो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमचे चडवणे पासून सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारी बळयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवंत जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याची आनी मेल्यांची मुर्सुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुताक हांव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पयसबेच्या मुखेल्यांनी देवपळजेक आम्हा जिविताचो बरवसो शिकोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी मनशा जिविताची मोल उकळदन सर्वांक संतोषान जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणी ससान विशेव दी तिच्या जिणेक केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ससनाचे इनाम लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणींच्या दुखेस्त कुटुंबांक आनी मोगांच्यांक बुजवून दे आनी तांच्या कुटुंबांक जाल्ले उणेपण सोसूंक बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या ताणीर आसलेल्यांक सवकासाय आनी पिडेशिडेंत आसलेल्यांक बरवसो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांतय जिणेचो शेवट आसा म्हणले सत आमच्या युवा जनांगान समजोवन ते परी जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भाव भयणीनो आदी म्हणचे आसले शनिवाराचे मोर्न आयताराचे शनिवाराचे आयताराचे मातयेक पावचे म्हूण सांगून आमची भयण काल शनिवारा दिसा अंतरली आनी आज आयतार आमी थोडी सकाळीं आमच्या इगर्जीन मिसा गेल्ले आसूंक पुरो थोडी वसोनान जावं पुरो पूण आमच्या सकट मागण्या पैकी वर्ते मागणें जावन आसा येवकरिस्ताचें बलिदान जेजूच्या कश्टांचें मरणाचें जिवानपणाचें बलिदान हें देवाक दिवचें अर्गां बलिदान जेजू क्रिस्तान आमची सोडवण केल्ल्या पासून हें बलिदान आमी एका काळजान एका मनान आमच्या भयणी खातीर भेटयता आसतना देव तिची काकुळट करून दी आनी जेजूच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानाचो फळ ती जावन आसा सोडवण मनशा कुळांत ताणें हाडिल्ली आमच्या भयणीक लाबोवन दी आनी आमी ह्या सोडवणेंत भविस्तांत वांटिल्ली जाल्ली मोरा पर्यंत ही सोडवण ह्या संवसारांत भोगूंक आनी मेल्या आपणाची संपूर्ण जोडूंक देवा आमकां हरी एकल्याक आनीक आमच्या मुखार मरण पावुरल्या सुनिताक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. आमेन. तुझी
बाबा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बलये वरवीं आमच्या भयणीक सासणाचें सूख मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मोरयेंतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो गदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोप तेरें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. म्हणजे जिविताचो उंडो सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता. जेजूची कुडा रगत सेवतली आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक येब्रू तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस साकरणेची सुनिताची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांनी तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव. जीवनपणाचो बरो वस्तून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परचडीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमी समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मता सब्यास्त्यांव आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समयान आमकां शिकयले मागरे म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनी जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. वांजेलांत आमकां सांगले समाधान परगट तुमकां धाडटा. एकामेकाची तोंडां पळया आसो दिवया आनीक समाधान एकामेका पाशार करी. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जिवनपण आनी जिबीत जावन असलो जेजू क्रिस्त आमचो समी आमचो सोडवणदार ताका सेवची आनी ताच्या जिवनपणान वांटेली जावची आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jivitasum uswar samsarasum sumi Jesu oso Devin kanan poso admitan bagoso ikmataso moso Jesu gaulia baya di tuji wir maka
जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका आमी प्रार्थुया. बापा, वर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय, ससनाच्या जिबिताची देणी तुवें आमकां मेळाशी केल्याय. हे देणे निरंतरी फावो केल्ले सुनीता आमच्या भयणीक सर्गात तुजे थंय एकवटाय आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. देखून बसा. भाव भयणीनो, 27 मीस परवां ब्रेस्तारा दिसा 8:45 वरांचेर हांगासर आसतले. ह्या हप्त्याच्या ब्रेस्तारा दिसा भुरग्यांचे मीस आसता इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे 8:45 वरांचेर आनी त्या वेळाचेर 27 मीस सुनीताच्या आत्म्या खातीर भेटयतली. हांव तुमकां मोगाचें आपोवणें दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन. आतां श्रद्धांजली. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतली, म्हज्या मोगाच्या आदिवस म्हणटली. केन्ना देवाक हांव वचून मेळटली ते हांव नेना. तरी एक दीस तो खंडीत होऊ येतलो. देवान म्हाका निर्मिल्लो. मोगाच्यानो, हांव सुपूर्ण जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जी येतलो. जेजूची उतरां आमकां भरोशाचे तारण जावन आसा. देवादीन आमची भयण सुनीता सांसबेस्त्यां पयल्या वाड्यांत देवादीन मॅक्सिम आनी देवादीन फिलोमिना हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी मालगाडी जावन आसून हिचो जल्म ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर 1976. हिचें लग्न मेयाच्या 1 तारखेर 2001 इसवेंत श्री मार्सेल डिसोजा माजी गुरकार सांसबेस्त्यां पयलो वाडो संगीत जावन मॅकलीन म्हणलो चर्को भुरगो आसा. कालच्या राती 9 वरांचेर आपणाक उस्वास काडूंक कश्ट जाता देखून तिच्या पत्ने कडेन सांगून आपल्या भावज जॅनेटाक फोन करून आपणाक चिकित्सेक व्हरच्याक गाडी हाडूंक सांगून त्या वेळार तांणी चिकित्से खातीर गाडयेर वेतना लागीं ओवर ब्रिजी पावतना ती उलोवंक शकना. आपणाच्या पतीच्या हाताक उमोग दिवन ती ह्या संवसाराक आमकां सांडून आपल्या जिविताची 49 वर्साची संवसारी जिवीत संपोवन सर्गराजाक पावला म्हूण भरवशान पातयली. देवादीन आमची भयण सादी बळी सर्व कडेन तिका मोगान आपोवन उलोवचे तिची सवय. तिच्या शेजाऱ्या वाड्या मध्ये बरो संबंध दवरून हर एकल्याच्या गरजा आकांताक पावतली. कुटुंबांची वा वाड्याघराची भलायकी बरी ना तर तांकां आस्पत्रेक आपोवन व्हरून चिकित्सा दिवन तांचे सांगता आस्पत्रेक रावन तांची सेवा साकरी करतली. फिगजेच्या हर एका मरणाक ती हजर जातली. वाड्याच्या ल्हान क्रिस्तव समुदायांनी जमत एक हजर जावन
तिसो तांकी परतो सहकार ती दितेली. एक बरी रांदपीण आमच्या सांसभेस्त हायस्कुलांत ती भुरग्यांक बिस्यूट करून तशेंच आमच्या सभासालाची नितळाय करून व्हाव करतली. ह्यात एक भयणांक वेचे घरांत वाड्यान तेर्स मागणे रजार सुखां नासली. भावार्थान दृढ काळजान मोवाळ कामान चतूर. तिची एक सोपण आसले आपणाक एक सोबीत बिडार बांदीचे आनी आपल्या पुताक बऱ्या फुडाराक पावयचे. ते सोपण आधुरे जावन उरला. देवादीन सुनीताबाईच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्या ताच्या मोगाच्या पती मार्सेल आनी मॅकलीन भावांक भयण्यांक कुटुंबदारांक मोगाच्यांक हांव बुजोवन पाठयतां. तिच्या वेगळ्या सरा वरवीं घरांत रितो जालो जागो सरस्पो देव भरती करूं आनी तिच्या वेगळ्या सरा वरवीं जाल्ली दूख सोसून व्हरूंक तुमकां सकत दिवं म्हूण तिणें मनशां सैमान केल्ली सर पातकां देव बोगसूं दी आनी तिचे सांगाता सर्गींचें सूख फावो करून दी म्हूण मागतां. आदेवस तुका सुनीताबाई आदेवस. ससनांचो विशय दी तिका येसुमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फांको दी समाधान ते विशय घेवन दीत. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वेगार बाब भोवमानादी बाब सिप्रियन बंड बापाक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन दिल्या खातीर आमी तांकां कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सांगत आस सहायक बाब मेलविन डिसोजा घरा येवन मागणी केल्ल्या खातीर तांकां ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. तुर्तू चिकित्सा दिल्ल्या केएस हेगडे हॉस्पिटलाच्या दाक्तेरांचो सिबांदीचो घरा तेर्साक हजर जाल्ल्या वाड्याघराचो SSVP संघ सभेच्या सांद्यांचो बेतनी मेळाच्या दोन भयणांचो फेगस घरांचो मरणांची वेवस्था केल्ल्या सेंट सेबेस्टियन एरेंजर्स नवीन नवनीत आनी सिब्बंदीचो प्रत्येक देव बरें म्हणटा. मॅक्सिम ग्लोरिया हांचो तशेंच मरणा विधीन बागेंतल्या सर्वांचो उपकार आठयता. आतां वाड्या तर्फेन श्रद्धांजली पाठोवंक वाड्याचे प्रतिनिधी तशेंच सांस बेस्त्यांव हायस्कुलाची मुखेल मेस्तीन हाविटा तशेंच कॅथोलीक कोऑपरेटीव सोसायटींत हांगासर मान अर्पण करच्या विनंती. बाबयणीनो मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सो कायदो भावार्थांच्या साली प्रमाणे पाळटना धन्य देवाक आमी विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या बहिणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत जीवन प्रणां विनाशी करूं तिचो आत्मा भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कंदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत दिव परमेश्वर आदितो करा. तुका आपयलोलो जेसू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपाळ देवदूत तुका व्हरून पावो. सस्नाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय.
दयाळ बापा आमच्या बहिणीचो सुनीता सोत आमी तुज्या आधीन करता क्रिस्त ती मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगाता ती पुनर्जीवन जातली म्हूण तीर भरवशान पाती येता ह्या विनाशी जिबितां तुज्या साकनी तुवें सभा देण्यांनी बदली तुज्या उदार मनाच्या आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दीन वचता सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे तुज्या साकनी सुनीता सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार आजून आसाव ती बाबा उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आयका कोणें मोर पळयलां ती सेमिस्त्रेक वसा कुरीस मुखार वचून दी जागृत करा तेणें काम जातेत आसा वाट कितली नितळा म्हाका कळीत ना आनी त्या देखून वेताना तिगे जागृत करा काही पडा तेणें पडनाकात सकयल पळोवन तूं वसा आनी कोणा मोर्न पळोवंक जाय ती बगलेंतान येवन मोर्नाची दिश्ट घाल मोदल्यांतान वसा मोदें वाट सोडा मोदें येनाकात सेमिस्त्रेक वचूंक मोदेगात वाट सोडा देव तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्षाशी तुका बगलेंतान येवन मोदल्यान पाटी वसा आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा वरून पावून तंबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तंबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा देवा तुझे सशी उसान कुणी माता तू लागी गायान मुझे तुका तुझे सरशी देवा
सर्शी देवा तुझे सर्शी तू सांग कुणी माता तू लागी गायान मुझे तुझे सर्शी देवा
तुझ्या सुने जेजू ख्रिस्ता 3 दिसपणात विषय घेऊन तुझे विश्वास तुझे कोण तुम्ही पवित्र केले असे कोणी केले उपकारता तरी जीवापणा सगळं ऊस वाढयता हे आमचे प्रार्थना मानून घे यापणात तुझ्या साकृतिक सुनीता शांत विश्व तुमचं आमचे जीवनपणाने जीवित देखून एका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश भोगून खावळी जो जेतारा सोड सरयता ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या बहिणी आमच्या बहिणी ह्या जिवितातल्या आपला सुशी देवान आपली देखून मातयेची केली तुझी कूड आम्ही मातयेक लायता मेल्यांत प्रथम जीवन जलो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडीसारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणी सोम्याच्या आधीन करूया सोमी आपल्या शांती दिका वेंगू निमाणे दिसा तुझी कूड पुनर्जीवन करू आमच्या बहिणी बस आमच्या समय जो ख्रिस्त लागे मी प्रार्थूया आणि म्हणले हांव जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरस जाल्यार जियेतलो म्हजी तेंची येता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पळत रोडलो सोमी आमची दुकां बसून काड मेल्ल्यान जीवन केली आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी पापडल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भयणीक तुज्या राजान घे आमच्या भयणीक पवित्र स्थानी तळ केली आनी पवित्र नातीचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यांत तुका एकठांय भयणी तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात बसली तुका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरण दुखे सल्ल्या तुज्या प्रत्येक भुताक आनी कुटुंबाक भावटल्या बुसवणेन आनी सासणी जिविताचे शिकयले मागणे सर्वेस्पर आम्ही तुझे लागी प्रार्थना यमेल्या साखरणीची सुनीताची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दी नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसतले खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यातय एक पोट येयली येसपुरी तुजे काकूट दी सगळी देवताच्या मनान तिका स्वागत कर क्रिस्ता आमच्या सगळ्या मरिफात आमेन. देवा तूं भक्तीभरीत मागण्या कान दिताय आज भक्ती निके पिणूच्या या तुझ्या साखरणीक वेस्त्या संगता सगळीच्या सुखांत वाटेला पळय क्रिस्ता आमच्या सगळ्या मरिफात आमेन. सासनो विषय गेला आणि कोण माझं
He